माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कड्डम बालवाडीची दाखयली स्टोरी म्हणून सभापती रमेश तवडकरान केलो पत्रकाराचो निषेध. आमदार आनी सरपंचाक केलो बदनाम. रिपोर्टरान दाखयले फक्त वास्तव. पळयात स्पेशल रिपोर्टाचो फॉलोअप. गोंयांत नाल्ल जाला म्हारग. दिवपी आनी घेवप्यांकय लॉस. पसरकार भायल्यांतल्यान नाल्ल घेवन विकतात गोंयकारांक. म्हापशां परत फुटले उदकाचे पायप. लोक पडटात निसरून. कागाळी करूनय पीडब्ल्यूडीचे कानार केस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पत्रकारान गांवांतले विदारक सत्य दाखयले म्हूण आमदार रमेश तवडकरान पत्रकाराचो निषेध केला. लोकांनी ताका जाप विचारची. फुर्योज जाल्ल्या रमेश तवडकरान पत्रकाराचो फोग काडला. नाक खंय आनी आदोळी खंय अशें ताणें रिपोर्टराक विचारलां. नाक आनी आदोळी सोदचे आदी पळोवया देविदास गांवकाराचो ह्या रिपोर्टा वयलो फॉलोअप. सरकाराचे खंयचेय हक्क अधिकार त्याच बरोबर मुळावे गरजो ना तर सरकारान काडिल्ल्यो येवजण्यो जर एखाद्या मनशाक ना तर एखाद्या समुदायाक ना तर एखाद्या गांवाक जर तर यथा योग्य प्रमाणे मेळना जाल्यार ताचेर आवाज उठोवपाचे काम आणि सरकाराच्या नजरेक ती बाब हाडून दिवपाचे काम लोकशाहीचो चवथो स्तंभ ह्या नात्यान पत्रकार करता. आणि जेन्ना अशी गजाल जेन्ना लोकांमुखार हाडटात त्या वेळाचेर लोकप्रतिनिधी ना तर सरकारी अधिकारी थंयसर त्या गजालीची शहानिशा करून त्या विशयाचेर योग्य पद्दतीन तोडगा काडपाचें काम करता. पूण काणकोण तालुक्यात मातशें वेगळें सुरू जाला. कांय दिसां पयलीं मिडियांतल्यान वैजावाडी श्रीस्थळ हांगासरल्या बालवाडीची गोट्या परस बात्तर अवस्था जेन्ना मिडियांतल्यान हायलायट जाली त्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन त्या पत्रकाराचेर निषेध व्यक्त केला. देखून गोंय सारख्या फुडारलेल्या आनी शिक्षीत राज्याक पत्रकार आतां हाचे फुडें उलोवपाचे काय पत्रकार आतां तोंड बंद करून रावपाचे अशा तरेचे वेगवेगळे प्रश्न आतां ताच्या ह्या वक्तव्या वयल्यान सुरू जाल्यात. अंगणवाडी करपाक कांयच कठीण ना, पूण अंगणवाडी करपाक लोकांनी सरपंचाक आमदार ह्या नात्यान म्हाका मजत करची पडटली. सरकारान जरी दिली ना तरी श्रमदानान अंगणवाडी बांदपाची आमची तयारी आसा. सभापती पदार आसलेल्या तवडकराक अशें कित्याक सांगचें पडलें काय? इतलो तेंप भुरग्यांची अवतिकाय आमदार सरपंचाक कित्याक दिश्टी पडली ना? अंगणवाडी करपाक कठीण कांयच ना. त्यामुळे लोकांनी ताका सरपंचाक मदत करची पडटली, म्हाका मदत करची पडटली. हांव काल तो सजलांचो व्हिडिओ पळयलो, तो हांवें व्हिडिओ पळयलो. खरें म्हळ्यार म्हाका की येवपाक लागली की ज्या तरेन आत्तां ताका सजलान सांगलें की आपलें घरच म्हणजे हांव गेले म्हाका सादारणचे आमदार जातकच की मिलीन नासतलो किंवा बाकीचे अन्य सगळे आसतले अंगणवाडीचो विशय करतले. म्हाका प्रत्यक्षांक जे आसा न्ही मायसराची बायल जी आसा पयलीं हांगा अंगणवाडी आशिल्ली ती म्हाका सांगताली. पण एक गजाल की हांवें सांगतालो की जमीन म्हाका दियात. म्हाका इल्लोसो एक 100 मिटर स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ली जाय ती आमी सरकारान जरी बांदपाक अडचण जाल्यार आसा श्रमदानांतल्यान सुद्दां जे आसा आमी अंगणवाडी बांदपाक जाय आसा. आमी आतां तिरवाळ जी शाळा आसा ती आमी श्रमदानान बांदता. कठीण खंयचेच ना. ज्यो गजाल सरकाराक सुद्दां अडचणी जी आसा त्या गजालीची सुद्दां जी आसा मार्ग काडपाची आमची तयारी आसा. बरोबर आमी थळाव्या आमदाराच्या नाक खंय आणि आदोळी खंय हे खंतवाजा म्हणीची जाप नितेश वेळीपान आणि जेचे भितोडेक बालवाडी भरता त्या जाणट्या विठोबा वेळीपान दिल्ले माहितींतल्यानच मेळटा. ऐकात तेंका. त्यात हितून रूम आसा रात बसून कोण चौकशी करना. आणि मागीर कितें जालें ह्या लोकांनी हांव तिकडेन वचून पडलो खंय कामार आनी हांगा पावलो ना. कोणूय गांवां एकट्यान सुद्दां तेजें हें केलें ना, चौकशी केली ना. बाबा बालवाडी आमकां जाय, आमी कितें करया, ट्राय करया, हें करया. जी आसा बालवाडी वचपाची ती कशी आसा ती पळोवपाक शकता पळय. हांगा जेन्ना भुरगीं अशी वयर चडटलीं तेन्ना त्या भुरग्यांक कितले डेंजर आसा. एखादे भुरगीं 2 जाण वता आसतना एकले भुरग्यान जर दुसऱ्या भुरग्याक मातसो जर धुकल्लो तसो जाल्यार ते भुरगीं हांगा सकयल पडपाक शकता. आनी हांगा पळयात तुमी लांकडां आसा आनी फातर आसा ते भुरग्यांक लागून ती भुरगीं जखमी जावपाक शकतात. अशें हेजे फाटी घटना बी घडल्या केन्ना? हालींच एक 5-6 म्हयन्या फाटी एक भुरगो पडिल्लो आनी ताका तकलेक मार लागिल्लो आनी ताका 2-3 स्टिचीस पडिल्ले. जे लोकप्रतिनिधी आनीक जर ऑफिशियलांनी जर गांवच्या लोकां मदीं बसून जर हो प्रश्न त्या प्रमाणे मांडलो जाल्यार हेका अवश्य यश मेळपाक शकता. पूण आज पर्यंत एकूच जाल्लें आसा कितें जागना. मुखाल्ली जे आसा कोणा कडेन वचप बसप
बाबा ताका कन्विन्स करप, ही पद्दत जी आसा ती अजून पर्यंत जाल्ली ना. डेव्हलपमेंटाचे डेव्हलपमेंट म्हणल्यार एक सरपंच कसलोय डेव्हलपमेंट करपाक शकना विदाउट तुमी. जो पर्यंत गांवांतल्या लोकांनी NOC दिना, गांवचो लोक एक उरना, तो पर्यंत सरपंच जावं आमदार जावं कांयच करपाक शकना. हांव समज आमदारा कडेन एक भालवाडी खाती, भालवाडीचो इशू धर जाल्यार भालवाडी खाती समज आमदारा कडेन घेवन गेले, आमदार म्हाका विचारतालो सेजल जागा आसा, NOC आसा, तें म्हाजे कडेन ना, तें म्हाका लोकांनी दिवचे पडटलें. तुमकां गांवच्या लोकांक कितें दिसता, काल एक असो बारीकसो इशू जालो, तुमी सगळ्यांनी आयकलो आसा. 50 वर्सां जालीं ह्या वैजावड्या गांवांत एक रुमान भालवाडी चलता. 50 वर्सां जालीं, आयज न्ही काल जालना ती, 50 वर्सां जालीं. भायल्यांच्यान कोण तरी येता, मुद्दाम करून ताका सांगपाक सोदता, भायल्यांच्यान कोण येता, गांवचोच लोक परमिशन दिता, म्हाका कांयच खबर आसना. हांव सरपंच म्हणून ह्या वार्डाचे पंच म्हणून आज उलयतां हांव, कित्याक म्हाका कांयच खबर ना. मागे चल्यान म्हाका व्हिडिओ दाखयलो, म्हणपाक लागलो पळय अशे अशे व्हिडिओ जावं व्हायरल जाला, आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें भालवाडीन येवन असो इशू जाता. 2च म्हयन्या पयलें आमी बालवाडीच्या बाई कडेन हांवें आनी म्हागे मिस्टरान कॉन्टेक्ट करून तिका सांगलें. तिणें आमकां सांगलें बालवाडी असो असो इशू आसा, म्हाजें घर जें आसा पेंडींग आसा तेतून कोणूच रावना, तें हांवें निवळ करून गेला बालवाडी खातीर. आनी हांव आनी म्हागे मिस्टर सदां त्या बालवाडी खातीर आमी सदां तगल्या एकूच विचार आसता, कोण तरी जागो दितलो आनी आमी सरा कडेन वयतली बालवाडी खातीर. सरान सांगलें आसा, सेजल तूं बालवाडीक जागो दिता जाल्यार केन्नाय यो, आपूण 20 दिसां भितर तुका बालवाडी बांदून दिता. वैजावडी श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या या बालवाडीची स्थिती प्रसार माध्यमांतल्यान मुखार आयल्या उपरांत हो खंय पत्रकाराचो लोकप्रतिनिधीक बदनाम करपाचो डावपेच आसा अशेंय सभापतीन फुडें म्हणलें. त्याच बरोबर ह्या वार्डाची पंच सरपंच आनी श्रीस्थळ पंचायतीची सरपंच सेजल गांवकर ही म्हणटा खंय पत्रकार जर जो गांवांक आयला ताणें खंय परमिशन घेवना, आनी परमिशन घेवनासतना गांवांक आयलो आनी लोकांनी खंय ताका परमिशन दिलें व्हिडिओ करपा खातीर. जर अशी जर सिच्युएशन आसत जाल्यार येणाऱ्या काळांत पत्रकारिता करप कशी. सद्याक ही लोकप्रतिनिधीची जी वक्तव्यां आसा ती पत्रकारितेची तोंड बंद करपा खातीर केल्ली वक्तव्यां न्हू तर काय कितें, अशा तरेचो प्रश्न आतां दर एकल्याक पडपाक लागला. जाल्यार हाजे फुडें जर विचार केलो जाल्यार येणाऱ्या काळांत अशें जर सुरू जालें जाल्यार हाजे फुडें पत्रकारिता करप कशी आनी पत्रकारितेचें स्वातंत्र्य म्हणटा तें किंवा लोकशाहीच्या 4थ्या स्तंभाचे हक्क आनी अधिकार म्हणटा ते खंय उरले, ह्या विशयाचेर आयचे गोंयचे जे वेगवेगळे नामनेचे पत्रकार त्याच बरोबर वेगवेगळ्या तरेन पत्रकार क्षेत्रात कार्यरत काम करपी लोक आसात तांच्यांनी बेधडकपणान उलोवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. म्हापसा अलंकार थिएटर राजवाड्या लागसार 15 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटून घसघशीत उदक व्हांवता. येरादारी करपी ह्या उदकांत निसरून पडल्यात. साबार फावटी कागाळी करून लेगीत PWD अधिकारी कानार केस ओडटात. फुर्योज जाले थळावे सांगतात. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा राजवाड्यार डॉक्टर ओलावो रिबेरियो हॉस्पिटला मुखार उदकाची पायपलायन फुटलेली आसा. कितलेशेच दीस जाले ही जी पायपलायन आसा अशीच आसा आनी कितलेशेच उदक आसा वेस्ट गेल्लेलें आसा. ऑथॉरिटीज जे आसा तांचें कांयच लक्ष ना. थळाव्यांचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी खूब फावटी कंप्लेनी दिल्यो पूण हें जें उदक आसा अशेंच वेस्ट वयता आनी खंयचीच ऑथॉरिटीज हांगा लक्ष दिना. थळाव्यांचें अशेंय म्हणणें आसा की हांगासर हें जें उदक व्हांवता ह्या उदकान कितलेशेच लोक पडटा आनी थोड्यांक दुखापतूय जाल्लेली आसा. खंय तरी आयज ऑथॉरिटीजान लक्ष दिवन ही जी पायपलायन आसा ही तात्पुरती सारकी करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात की उदक आसा हें कमी प्रमाणात येता आनी हांगासरल्या लोकांक ही पायपलायन फुटिल्ल्या कारणान नळाक उदक जें आसा खूब कमी येता. खंय तरी आयज बेगीनच्या बेगीन ही जी पायपलायन आसा ही सारकी करपाक जाय आनी हें जें उदक आतां वेस्ट वयता तें खंय तरी बेगीनच्या बेगीन सारकी करून तेजेर कारवाय करपाची गरज आसा. खूप दीस जाले आतां फुटला आनी ताणें कांय करिना. ते म्हणटा कितें लायटवाले कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तांकां सांगा आमचें काम न्हू म्हणटा PWD वचून येता. आतां ते करता तेंच्यांनी परत फुटता, करता परत फुटता. पायपां घालता कसल्यो प्लास्टीकच्यो, गाडी वयल्यान गेली न्हू परत फुटली. आतां तांकां खबर ना पॉयंट खंयचे आहा ते. आतां कालच्यान काम करून सोडून गेला आनी काल 2 जाणां पडले हांगा.
ते साडी तशेंच जाल्ले चढे जाल्ले मागीर ते हाडून तांकां करून घेतले तेंचेच मनशाक ते काय घेयना कानार घेयना. आतां हांवें म्हाजें अशें जालां बारीक उदक येता म्हणून हांवें एप्लिकेशन दिल्लें त्या एप्लिकेशनाक काय करूंक ना म्हणून आतां हांव परत वचून तांकां सांगलां म्हणटा तिनां घेवन पळयता काय करूंक ना आजो. सो केन्नाच्यान खूब उदक वेस्ट जाला खूब म्हणजे खूब हिसपा भाट्यांक एक टँकर तरी वेस्ट जाला. केन्ना फुटला हे पायप? आतां उदक व्हांवता कंटिन्युअसली. वावत आहा आतां म्हाका दिसता हे जवळ जवळ 15 दीस जाताले नीट 15 दीस जाताले खणून तेंच्यांनी करून दवरला. सो अशें व्हांवत आसता उदक? वावच आहा आनी लोक पडटा निसरून गाडयो पडटली. आतां सकाळी एकलो पडलो काल संक एकलो पडलो स्लीप जावन उदकान ते तेंच्यांनी कॅर घेवंक जाय न्हू काय घेयना. तेंचें काम ते म्हणटा तेंचें काम म्हणजे आमी उदकान रावपाचें. म्हाज्या घरान सगळें चिकल हांव पयलीं म्हातारी मनीस म्हाका म्हजे कडेन कोण ना काम करपी आनी हांव बी ऑपरेशन केल्लें म्हणून तशेंच हांव म्हाज्या घरान लीव करता. कितें करूं सगळें पांय लागता न्हू हेचे मातयेचे. तुमकां उदक येता सारकें? येता आपूण बारीक येता खूब बारीक. ह्या केला जाणांचे खूब बारीक येता दिसभर आसता पण एकदम बारीक. ओके सो पयलीं फास्ट येताले आतां ना येना बारीक येता. मातशें कॅर घेवपाचें तेंच्यांनी हेच आमी हें करता आशा बाळगता की आमचें काम करपाचें म्हणून. कित्याक बायल मनशाक खंय खंय वयतले सांगू आमचे कडेन कोण जातलो ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नाल्ल ही गोंयकाराची वळख. नाल्ला बगर गोंयकाराचें खाण अपूर्णच. आता तोच नाल्ल म्हारग जाला देखून दिवप्यांक आनी घेवप्यांकय लॉस जाता. गोंयांत ह्या वर्सा पीक कमी जाल्ल्यान सरकार भायल्यांतल्यान नाल्ल घेवन गोंयकाराक विकतात. फाटले 3 म्हयन्यां सावन हें चल्लां. विक्रेत्यान सांगलें. फोंड्या वाठारांत नाल्लाचे दर वाडिल्ल्यान विशय तापला. गोंयांत नाल्ल कमी जाल्यात, गोंयकारांक त्रास जाल्यात. बाजारांत नाल्लाचें मोल दुप्पट जाला. लोकांक म्हारगाय परवडना. विक्रेत्यांक लुकसाण जाला. आयकात. पिकावळ कशी जाल्या गेल्या वर्सा पावसाचे एक हे जाल्या चड प्रमाणात आनी परत दुसरें म्हटल्यार एक आवड बिवड आसा पळय तेचोय परिणाम जाला आनी मुळांत नाल्ल बारीक जाल्या आनी त्या नाल्लांक चडयतलो दर हे जाल्या एका माडाक 150 ते 100 रुपया घेता एक माडा धरपाक. आनी ते माड नाल्ल काडले उपरांत बारीक येतीशी फळां तेजे पयशे दितले हे जायना. तेका लागून लोक अवॉयड करता सादारणशे कोणाली जास्त भाट आसा ते मनीस काडटा नाल्ल बी. आतां तुमी शॉर्टेज पडटा खंयच्यान हाडटा मागीर थोडे म्हणजे चडशे आतां चडशे भायल्यान बिल्यान खंयच्यान येता न्ही दुकान लोकांक कितें तरी दवरूचेच पडलें. ह्या दृश्टीन ते खंयच्यान जरी पळयता तशें हाडपाचें. व्हडलें जरी प्रॉफीट घालून गिरायक सोडप चुकीचें जाता न्ही. आनी आतां हांव जालें हांगासर 4 वर्सां जालीं नाल्ल विकता आमच्या शॉपार. म्हटल्यार आमकां केन्नाच प्रॉब्लेम जावंक नाशिल्लें नाल्ल घेवपाक. म्हाका न्ही सप्लाय सगळे बागायतदार करताले आनी हांव बागायतदाराचो नाल्ल विकतालो. आतां तेंच्याच कडेन नाल्ल नाल्ल आमकां खंयचे दितले ते. आनी कितें जावन जालां आतां आमी सगळो नाल्ल भायलो विकता. कमी प्रोडक्शन म्हणजे हांगा न्ही सकाळी म्हजो कस्टमर येयलो तो म्हणटा 10 माडाचे 5 माडार नाल्लूच ना. 5 माडाचे म्हाका फक्त नाल्ल मेळ्ळा ते बी कितले 50-60 नाल्ल मेळ्ळे म्हणटा आनी ते तुका हाडून खंयसर दिवं म्हाका खावपाकूच नाल्ल ना म्हणून सांगता. सरकार नाल्ला खातीर शेतकारांक 15 रुपया निश्चित मोल दितले अशें विभागीय कृषी अधिकारी संतोष गांवकारान सांगले. त्या उपरांत नाल्ल जाग्यार पडटलो ताणें आस्त उक्तायल्या. ते सगळे सुदारतले उत्पादनी पडटले शेतकऱ्याक दरूय मेळटलो आनी तेजो जो एकदम वाडलेलो तोय मातसो वर्सभरान अशें ना तें फक्त हो जो पाडो आसा नोव्हेंबराचो किंवा ऑक्टोबराक नोव्हेंबरान जो पाडो तेंच्या शेतकार त्या एकाच पाड्याचें उत्पादन कमी जाल्लें आसा. पूण बाकीचे पयलींचे पाड्याचें उत्पादन वेवस्थीत आसा. एकाच पाडो कमी जाल्ल्या कारणान ते मातसो वाडलेलो आसा. क्लायमेटीक कंडिशन रिजन कितें आसूं शकता? रिजन पॉलिनेशन पॉलिनेशनाचे किंवा क्लायमेटीक कंडिशनाक लागून उत्पादन किंवा शेतकऱ्यांनी कशी मशागत केली आसा त्या हेका लागून बदल जावंक शकता. काय एक बारीक बारीक जनावरां चक्र आनी कितें म्हणटा पळय तिवूय कितें मायक्रो खेती आसा खेती किंवा जे जनावरांचे जे डॅमेज आसा पळय ज्या भागान डॅमेज जाता तातूंत थंय तेंचे शेतकऱ्याचे जो उत्पन्न कमी जाल्लें आसा सगळी कडेन ना तसो डॅमेज. गाजी खाता येवन पळय तूं गाडीच्या मुळान काय खंयची प्राणी लागता तुमकां आतां? सगळे लागता. गळे लागता, शेत्री लागता, खेती लागता
माकड आसा माकड तें खातो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. गोंय सरकारान लागू केल्लो आनी राज्यपालान मंजूर केल्लो घटनेक धरून आशिल्लो अध्यादेश रद्द करात. गोंय टीएमसीन सरकारा कडेन मागला. कोर्टाचेर वर चड जावन अध्यादेश काडप हो एक क्रायम आनी क्रायमात कॅबिनेट मंत्र्या बरोबर मुख्यमंत्र्याचोय हात आसा, टीएमसीन आरोप केला. झोनांचे सहज रुपांतर करपी घटना विरोधी अध्यादेश गोंय सरकार चालीक लायता आनी राज्यपालाची मान्यताय आसा असो आरोप करत तृणमूल काँग्रेसीन गोंयच्या सरकाराचो निषेध केला. हो कायदो राज्याच्या हिताआड आसा, फकत रियल इस्टेटवाल्यांच्या खाजगी हिताचे कल्याण करपाक केला. आदल्या पिढये अध्यक्षाक झोन रुपांतरीत करपा खातीर आनी झोन बदल लागू उरपा खातीर सरकारान सोबीत इनाम दिला अशें टीएमसीचो राष्ट्रीय म्हणयारो ट्राजन डिमेलोन म्हटला. आता सप्टेंबरान 8 काँग्रेस MLAs हे सायडींतले थंय सायडीक चल्ले. ते जातकूच अशें जालें की आतां हे कॉम्प्रोमायज जातलें, पूण तेणेन ते कॉम्प्रोमायज करूंक दिलें ना, कित्याक तेणेन बरो प्रेशर घातलो जाता तितले आपणाक ज्यूस पिवपाक. तेणेन नोटिफिकेशन इशू केलें आनी विड्रू दी ऑपरेशन इन डिसेंबर 16 विड्रू दी ऑपरेशन ऑफ दीज ODPs. आतां जेन्ना विड्रॉ केलें जाल्यार कोणान जे कन्वर्शन दिलेले कितें दिवंक जाय ते तिच्यो बोबो व्हडल्यो. ते नॉर्थ गोवाचे पिडे आदलो पिडे चेअरमॅनाचे घुमटे कोटूंक लागले. ऑगस्ट सेटल जायना जावन 22/12 तेणेन सर्क्युलर इशू केलो TCP मिनिस्टर की आता ते सर्टिफिकेट्स आनी ते NOC ऑफ द झोन ते काडून दिया म्हणून. दॅट मीन्स इशूच आसना. इशू जी होल्डान आसले आनी कितले एप्रूव जाले तितले तुमी इशू कर. इशू द झोनिंग सर्टिफिकेट, इशू अदर लायसन्सीस एज पर द विड्रॉन ODPs. द विड्रॉ जाल्ले पळय तेजेर सोट्यात तुमी सगळे दियात. आता हो सर्क्युलर वॉज चॅलेंज्ड बाय गोवा फाउंडेशन इन द हाय कोर्ट. How can this happen? When ODPs were already withdrawn, there is no ODP existing. How can this happen? The court stayed the operation of the illegal circular of 22/12. Stayed the Kodan and said only that RP 2021 shall be strictly followed for issuing scrutinizing licenses. The Kodaji order when Goa Foundation went to court that this circular is illegal. आता इतलो सरकार हो मदान TCP मिनिस्टर प्रपोज करता ऑर्डिनन्स टू ओवररूल द कोर्ट ऑर्डर. कोर्टाक आनी ज्युडिशरीचे हांगासर कांय उरोंक ना. आता लोकांक कशें जाला कोर्टान वचून कितें फायदो आसा काय ना हो प्रश्न येयला. आता ते ऑर्डिनन्स इशू करतात आनी ऑर्डिनन्स इज एप्रूव्ड हॅज टू बी एप्रूव्ड बाय कॅबिनेट. So हेजो अर्थ कितें? The cabinet minister along with the chief minister of Goa are partners in crime. When they have approved this, as the ordinance cannot go. सगळ्यांक कितें मेळोंक जाय तें मेळटलें असो हिशोब हो. नाल्यार गव्हर्मेंटान एक्सप्लेन करचें आमकां. आतां तूं कोर्टान वयतकूच आतां तूं परत ऑर्डिनन्स काडटाय जाल्यार वॉट इज द स्टँडींग ऑफ आवर ज्युडिशरी? If this is done at the assembly level, imagine what is happening at the parliament level. Same thing is happening. But does assembly have powers as parliament has is a question. Another question. And सगळे amendments जावं 17(2) जावं 16(b) जावं 39(a) जावं वो आतां ऑर्डिनन्स हेजो कितें फायदो आहा गोंयकारांक काय गोंय कामार जाता हितून? ऑर्डिनन्स जी काडटा ते कितें खंय उजो पेटला? हे उजो पेटोवंक भोंवता ऑर्डिनन्स काडून काय उजो पारोवंक भोंवता ते? गोंयाक काबार जाता मरे. ऑर्डिनन्स फॉर वॉट? वेर इज द अर्जन्सी? वाय डोंट वेट फॉर द असेंब्ली सेशन? आनी जी मनीस उलोवंक जाय ते आजून पासून सायलंट आहा. सो वन सायड वी हॅड अ गव्हर्नर फ्रॉम राजभवन हू हॅज बीन डिक्लेरिंग फ्रॉम राजभवन ऑफिशियली that his government is corrupt, and here we have got a governor today who talks so nicely,
who talks about preserving nature, who talks about preserving Goa, is signing an ordinance which is ruining Goa. Let them explain what is the urgency. You withdraw the ODPs, you say that there was all Gotala, I will see that Michael Lobo is going to the behind the bars, then when he joins that side, again you scrap it, then again you say now issue the circular. तो कसलो घोटाळा केन्ना पळोवंकूच ना मरे आमी. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि मनीषा जाधव. गोंयांत कोयराच्यो कागाळी वाडत चल्ल्यात. गरिबांच्या घरात नासतलो इतलो कोयर म्हापशेच्या राजवाड्यार दिसता. जनता स्कुला कडेन कोयराच्यो राशी जाल्यात. म्हयने जाले पालिकेक कागाळी करूनय फायदो ना, थळावे सांगतात. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा राजवाड्यार आयज आमी जर पळयशात जाल्यार आयज आमकां हांगा कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. कांय दिसा पयलीं हांवें हांगासरली बातमी केल्ली की लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. खंय तरी आयज म्युनिसिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली की तेंच्यांनी हो कोयर जो आसा हो क्लीन करपाक जाय, पूण आजून मेरेन ही गार्बेज हांगा क्लीन जाल्ली ना. लोक हाडटा आनी गार्बेज हांगा डंप करता. हांगासरल्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी खूब फावटी म्युनिसिपालिटी कडेन कंप्लेंट केल्ली की हांगासरली गार्बेज आसा ही क्लीन करपाक जाय, पूण आजून मेरेन ही गार्बेज हांगा क्लीन जाल्ली ना. तशेंच हांगा जनता हायस्कूल आसा, भुरगीं हांगा शिकपाक येता. हांगा इतलो घाणवास निर्माण जाल्लो आसा की हांगा 2 मिनटां उबे रावशात जाल्यार उबे रावपाक सुद्दां मेळना, इतलो घाणवास निर्माण जाल्लो आसा. खंय तरी ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी आयज कारवाय करपाक जाय आनी ही गार्बेज जी आसा बेगीनच्या बेगीन आयज क्लीन करपाची गरज आसा. तशेंच हांगासरले जे रस्ते आसा हे अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक काम केल्ल्या कारणान ते फोडून दवरलेले आसा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ह्या रस्त्यांचें डांबरीकरणूय आयज जावपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पंगडान 279 धांवड्याचो फाटलाव करून दुसरे टेस्ट मॅचीत न्यूझीलंडाक 6 विकेटींनी हारोवन माळ 2-0 अशी पुराय केली. चवथ्या डावात 4 बाद 34 धांवड्याचेर येजमान पंगड अडचणीत आसलो, पूण एलेक्स कॅरी आनी मिचेल मार्च हांणी 140 धांवड्याची भागीदारी करून जैत निश्चित केले. सुरवेक हारून लेगीत ऑस्ट्रेलियन आपलो पुराय फाटलाव करताना ओव्हरीक 4 धांवड्या परस चड धांवड्यो करपाचो दर कायम दवरलो. मिचेल मार्शाक ताच्या डावाच्या सुरवेक बाद करून अर्द शेकडो मारलो, जाल्यार कॅरीन लेगीत चौके मारून 50 धांवड्यो केल्यो. मिचेल शुन्याचेर बाद जालो, पूण मुखेली पॅट कॅमिन्सान ऑस्ट्रेलियेक जैतामेरेन पावयले आनी इंग्लंडा आड फाटल्या वर्सा जाल्ले यशस्वी फाटलाव करताना आपल्या पराक्रमाची पुनरावृत्ती केली. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी संगीता ओली. हो सप्तक मातसो अनियमीत जातलो. तापमानात चढ उतार जातले. उंचायेचेर सुरवात करून सप्तकाच्या मध्यमेरेन तापमान कांय अंश सकल देंवतले. तशेंच वलसाण सेगीतपणान वाडटना दिश्टी पडटली. मंगळारा तापमान वाडटले. चडशा वाठारांनी ते 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावू येता. उष्णतायेचो झटको येवपाचो धोको आशिल्ल्यान नागरिकांनी दनपारां घरा भितर रावपाचो सल्लो दिला. थोडो वारो घोळटलो असोय अदमास आसा, पूण दक्षिणे कडल्यान व्हांवपी उष्ण वाऱ्याक लागून उष्णतायेंतल्यान कसलीच थाकाय मेळची ना. रातय तितलीच उष्ण आसतली. उण्या प्रमाणात तापमान 23 ते 24 मजगती उरपाचो अदमास आसा. या सप्तकात उष्ण हवामान. मंगळारा नितळ मळब, घोळटलो वारो. मंगळारचे तापमान 33 आनी 24चे मजगती. कांय कडेन दाट दव. वाहनां चलोवप्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. बोट धन्यांक सुचोवण्यो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर फॉलो करा आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.